एलिगेशनां केल्या आनी सजेशनूय दिलां की काँग्रेस शूड कम इन द वेल ऑफ द हावस म्हणून. इट्स आयरनिक and quite funny actually कित्याक कॅबिनेट has taken a decision to withdraw these cases. काँग्रेसीन मागोंक ना. कॅबिनेट कोण? 3 ministers from गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी तेजे 2 जाण न्हिदलेले आहा. सो आनी 4-5 जाण हेंचे. सो nearly half of the cabinet is of Goa forward party. And these are the people who have decided to withdraw the cases. Now what is the spokesperson trying to tell us? गोवा फॉरवर्ड कोणी सेटिंग केला म्हणून व तेंचे कोणी सेटिंग जाला आनी आपणाक कांय मेळोंक ना. They have taken a decision. Congress has always said that it is not a scam. We are not involved. In fact, the High Court, they बरोबर म्हणतात 2 ex-chief minister आहा involved. High Court has clearly exonerated those 2 ex-chief ministers. There are procedural this is there. पूण आदले चीफ मिनिस्टर म्हणटा तेंचे कांयच येना म्हणून हायकोर्टान सांगलां. So where is the question of the Congress going in the well of the house and agitating against this? Congress has not demanded, has the ex-chief minister asked you all to withdraw? And if there is some scam, why is the Goa Forward Party, which is in the... आमकां विचारपा परस काँग्रेस पार्टीक की तुमी जे आसा जेन्ना कॅबिनेट मिटींग जाली थंय तुमी हें ओपोज कित्याक करूं ना आनी कित्याक पिटिशन जेन्ना विड्रॉ करपाचें हें आयज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान धाडपाचें यत्न चल्ल्या आनी यत्न चल्ल्या ते कसले चल्ल्या जेन्ना 2016 SEZ जेन्ना जे गोंयांत येयले आनी प्रोमोटर्सांनी इन्वेस्टमेंट केलें 133 crores आनी जमीन कितली 38 lakhs 40,000 आनी 38 lakh square meter जमीन जी आसा तितूंतली 5 जी आसा कंप्लीट जमीन IDC ची आसा आनी 5 जी जमीन आसा तितूंतल्यो जी आसात 24 लाख जी जमीन आसा ही वेर्ना इंडस्ट्रीची आसा. तितून 12,30,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ही केरीची आसा आनी साकवाड जी आसा थंय जी आसा जवळ जवळ 2 लाख आनी 38 lakhs 40,000 स्क्वेअर मिटरची जमीन ही जी आसा ऑलरेडी आउटसायड प्रोमोटर्स के रहिजा, इनॉक्स मर्चंटायल, प्लॅनेट व्यू आनी कितलीशी अशी 7 कंपनीज आसा तांकां ही जमीन जी आसा ऑलरेडी दिल्ली कडेन आसली. आनी आयज जे इंट्रस्ट जे फारीक करता हे आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन जे इंट्रस्ट जे तुमी फारीक करतले हे कोणाचे पयशे फारीक करतले? म्हाका दिसता मिनिस्टरांनी आपल्या पॉकेटांतले पयशे जे आसा आयज हे कंपनीक दिवपाची गरज आसा. हे इंट्रस्ट आमी गोंयकारांनी कित्याक फारीक करचे? हे इंट्रस्ट जे 123 कोटी जाता आयज तकरिबन म्हाका दिसता हे आमी कित्याक फारीक करचे हो प्रश्न आयज हांव परतून गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे मुखार घालता. आनी लुइजीन फालेरो आनी राणे समज इनवॉल्व आसलेले तुमकां दिसता भारतीय जनता पार्टीचो जो मुख्यमंत्री आसा स्वताचो आतां जो मुख्यमंत्री आसा तो वगीर रावतलो काय कितें? हो प्रश्न तेणेच आन्सर करपाक जाय. आमी आन्सर करूंक शकना. दुसरें आमी हांकां कॅबिनेट डिसिजन घे म्हणून सांगूं ना. आमचो खंयचोच आमदार हेंचे कॅबिनेटाचे मिटिंगे भितर नासलो की डिसिजन सांगपाक लागून की आमची नांवां ड्रॉप करा म्हणून. डिसिजन तुमीच घेतलां. तुमचेच मंत्री गोवा फॉरवर्डाचे इनवॉल्व आसा आनी आतां तुमीच आमकां सांगता ब्लेम करता. Yeah. Then 7 promoters were given land. Yes. If I am not mistaken. Yeah, correct. Out of which 3 were notified. One is Meditech, one is KD Sipla, I think, and one more. I can't recollect. 3 were notified. What happened to them? Which were notified? It cannot be notified. As per the government of India's aim. No, but Supreme Court is taking cognizance of the whole thing, no, whole situation. So they have come to a settlement to get all the land back. Now what happens to those notified? Because that time even Indian Minister was Mr. Kamal Nath. Yes. Even he had said that notified is a big issue. We can't do anything. No, we are fighting a case. This is out of court settlement. That is what the Supreme Court has said. No, so they have agreed to pay So some. all will be paid compensation, right? That is what the government of 56 yes. That only same. They have invested 133 crores and government is paying 123 CR extra. Yeah, this Yes. cabinet. Yes. 27. Right. हे जे पयशे दितले ते कोणाचे पयशे? हे आमचेच पयशे दितले. सो ते सांगूंक सोदता एक तर हे मंत्र्यांनी आपल्याले बोर्डांतले पयशे दिवपाचे आनी आमकां सांगता वयल्यान की तुमी काँग्रेस कितें करता काय म्हणून. आमी कितें करता तें सांगलें तुमचे मुखार. आतां तेमी फाल्यां येवन परतून सांगचें आमकां की ते कितें करता ते बाबा की हे सरकारा वांगडा रावता काय सपोर्ट विड्रॉ करता काय म्हणून की डिसिजन तेमी घेतला म्हणून.